जांकां बागेवन फ्रांसीस शेवरेचे रॅलिकेन बेसांव जाय तांकां पयली सुवातेर बरी सावथ भलायकी कुडीची मोनाची ओतम्याची फाव जावंक जांकां काम ना तांकां काम मेळोंक जांकां काम मेळिल्लें आसा त्या कामांत ती एकदम बरी तातूंत घडोवन येवंक जांकां अभ्यास करूंक जायना तांकां ही मदत मेळोंक आनी जी अभ्यास करतात तांकां ते अभ्यास करूंक संदी मेळच्याक जी कोण प्रवास करूंक सोदतात तांकां देवान राखचें आनी सांबाळचें हे सगल्यो तुमच्यो गरजो आनी मागणी सगळी मनांत धरून आतां बेसांव बागेवन फ्रांसीसाच्या रॅलिकेन तुमकां दिता सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं स्तोत्र 34:8 चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी बागेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे खाली सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं बोयत आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा आमेन आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन San Francis Xaviera Woda Kura Radis amcia mogan las lolia besangal saiba desaramcia sambalung amka gopan tuja besangal saiba sharar goincha sambalung sodakal gopan tuja